आप party, Aam Aadmi Party, condemns the rising price of petrol in Goa today. If you go to see, the petrol prices have hiked by 91 rupees. 91 रुपीजाचे रेटीचेर आयज पेट्रोल इतले म्हारग जाल्ले आसा म्हाका दिसना इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा 91 रुपीजाचेर टच जाला म्हणून. आनी हाजेर आमी निशेध करतात. वी कंडेम. इफ यू गो टू सी, इट इज द सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 पॅन्डेमिक गोईंग ऑन. एंड दिस कोविड-19 पॅन्डेमिक हे आयज इतले जावपाक पावला हे ओन्ली बिकॉज ऑफ द नेग्लिजन्स ऑफ बीजेपी सरकार. बॉर्डरी बंद करूं नात, तयारी कांय करूं ना, स्टॉक कांय दवरूं ना ऑक्सिजन सिलिंडर्सांचो म्हूण आयज लोकांक सफर जावन कितले तरी डेथ जाल्यात. आनी तितूंत आयज पेट्रोलाची रेट खंय तरी 91 रुपीज जाल्ली आसा. सो म्हाका विचारूंक जाय प्रमोद सावंता कडेन, अरे बाबा, people have lost their jobs. People have lost their jobs big time. आयज लोकांचे जॉब्स सांडलेले आसात. आयज पळोवपाक गेल्यार बिझनेस इफेक्ट जाल्ले आसा. जे लोक एम्प्लॉईज बिझनेसाक कामाक वताले तांचे देखून आयज तांकां काडून उडयल्ले आसा. कित्याक आयज बिझनेस बंद दवरपाक पडलेले आसात. आयज गोंयांत पळोवपाक गेल्यार अराउंड 65 to 70% लोक गव्हर्नमेंटाचे ना, प्रायव्हेट जॉबाचेर आसलेले. प्रायव्हेट जॉबार असलेल्या कारणान तांकां कोविडाक लागून जॉब गेल्ले आसात. आनी 2 वर्सां फाटीं तेणी बायक्स घेतिल्ल्यो, गाडयो घेतिल्ल्यो EMIचेर, लोनाचेर, आनी तांकां खबर नाशिल्लें की हे पॅन्डेमीक येवपाचें आसा म्हूण. पूण हे पॅन्डेमिकान आयज सगळ्यांक काबार केल्ले आसा. आनी इतले खबर आसतना देखून बीजेपी सरकार तुमी आयज पेट्रोलाचे दर 91 दवरिल्ले आसा. हांव विचारूंक सोदता प्रमोदाक, वाय आर यू बींग सो इनसेन्सिटिव्ह? वाय आर यू ट्रायंग टू बी सो इररेस्पॉन्सिबल? अरे दिस इज द टाइम टू वेट कार्ड, पेट्रोला वयलो वेट कार्ड, आनी लोकांक पेट्रोल सबसिडीचेर दी. आयज तुवें खंय तरी पेट्रोल 50-60 रुपयान दिवपाक जाय. दुसरें म्हणल्यार पेट्रोलाक लागून पेट्रोल फक्त बायक घेवन लोकांक भोंवपाकच न्ही. आयज असले परिस्थिती आयिल्ली आसा. लोकांक तुमकां खबर आसा आयज वी आर डिपेंडंट ऑन व्हेजिटेबल्स एंड एसेन्शियल कमोडिटीज विच आर कमिंग फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स लायक कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. आनी जेन्ना पेट्रोल आनी डिझल म्हारग जाता तेन्ना ऑटोमॅटिकली तो भार पडटा एसेन्शियल कमोडिटीजचेर. आनी हू इज गेटिंग द पिंच? The people have to pay. People are suffering. No jobs. आयज सादी दाळ आनी रायस खातले जाल्यार देखून पयशे जात. आनी आयज लोकां कडेन नात. आयज हांव उलयतां ऑन बिहाफ ऑफ द मिडल क्लास आनी सारखे लो इन्कम लोकांचे, दोज आर डेली ब्रेड अर्नर्स. तर हाजेर हांव सांगूंक सोदतां प्रमोद सावंत, इट्स हाय टायम दॅट यू सबसिडायज टू वेट कार्ड पेट्रोलाचो. कित्याक तुमचोच सरकार सांगून आयिल्लो सत्तेर की बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार. नाका बाबा तुमचे. आनी तुमचे अच्छे दिन आमकां नाका. आमचे जे बरे आशिल्ले बुरे दिन ते देखून दिल्यार चलता लोकांक. दुसरे म्हणटात ते सांगपाक सोदता, आयज गोंयांत तुम्ही लॉकडाऊन केल्लो आसा, पार्शल लॉकडाऊन. आयज सगळ्या कडेन आमकां RTO पुलीस ऑफिसर्स दिसती पडटा रस्त्यार. RTO officers are doing their job. They are obeying the orders of their masters. That is your, the Home Ministeraचेर. Again I want to tell Pramod Sawant. आयज वता थंय ते बाबडे चालन दिवपाक बिजी आसा. अरे तुमी जेन्ना लॉकडाऊन केल्लो आसा आनी टील 1 o'clock सगळे ओपन आसतले म्हूण सांगला. लोक थोडे बँकांत वचपाक जाय म्हूण सकाळी भायर सरले 8:30 जाल्यार तांकां बँकाक पावता आनी बँकांत वता म्हणल्यार थंय व्हडलो क्यू आसता. ते आपलें काम करून दुसरे कडेन वता म्हणल्यार थंय 1 वर पिड्यार जाता. मागीर 9:30-10 जाता म्हणल्यार तांकां समज वखदां हाडपाक जाय, समज फार्मसीक वचपाक जाय, थंय लायन आसता. तशेंच तांकां समज एसेन्शियल कमोडिटीज नुस्तें हाडपाक जाय, भाजी हाडपाक जाय, कित्याक घरा कडेन वेपार हाडपाक जाय जाल्यार तांकां धांवपाक पडटा. थोडे आय अंडरस्टँड हेल्मेट घालनात, थोडे सीट बेल्ट घालपाक विसरतात. ह्या गडबडींत कोण लायसन्स घेवपाक विसरतात, कोणाची इन्शुरन्स नासता, पोल्युशन नासता सर्टिफिकेट. पूण तुमी आयज तांकां बर्डन करपाक लागल्या. लोकांनी चालान दिवपाक लागल्यार, अरे तुजे कडेन सीट बेल्ट ना 100 रुपया, हेल्मेट ना 100 रुपया, लायसन्स ना. अरे दिस इज द टायम टू अंडरस्टँड. Nobody today the roads are empty. Nobody, we understand तुम्ही शिस्त घालतात, but this is not the time. We have come to know that even the RTO officers are saying that we feel sorry. People are telling us, sir, आपण मातशे वखदां हाडपाक वता, बोल्सांत 500 रुपया आसा, खरें फार्मसीत वता, पूण ना चालन घालपाक पडटा. बिकॉज these people have to complete the slot and show their masters in the evening की इतले आमी रेव्हेन्यू एकठांय केला म्हणून. This is not the time to make money, Pramod Sawant. This is not the time to collect money and generate revenue for you. This is not the time. You have to have that plight. You have to feel for the people. आयज लोकांचे तूं चिंत. लोक आयज सारखे त्रासान पडिल्ले आसा. आनी तिसरे म्हणल्यार आयज एक बायल जावन हांव सांगूंक सोदता, एज अ वुमन लिडर आय वूड लायक टू से पथेटीक विश्वजीत राणे. सी
होम मिनिस्टर एंड विश्वजीत राणे आमचो कोण तो प्रमोद सावंत आणि हेल्थ मिनिस्टर, you all have failed to take care of the pandemic today, the situation which has gone out of the way. But last I would like to say, आयज बायलांक खंय तरी गृह आधार, एक बायल म्हणून सांगता गृह आधार म्हणून एक सपोर्ट मेळटालो गव्हर्नमेंटाचो, खंय तरी मदत 1,500-2,000 पयशे मेळटाले, खंय तरी एक तांदूळ आणि कांदो टमाट भाजी घेवपाक तांकां ते खंय तरी एक दे वूड गेट दॅट थिंग इन द हँड, बट तें देखून आयज बंद केल्लें आसा. ते जाता ते बेगीन रिलीज करचे ते पयशे आनी बायलांक दिवचे. तुम्ही एक सायडीन पेट्रोल म्हारग करता, एक सायडीन बायलांचे गृह आधार हाऊसवाईफ स्कीम्स बंद केल्ली आसा. सो आमचे मागणे आसा की ती रिलीज करा आनी ते बायलांक न्ही ते पयशे दियात, कित्याक बायल्यो घर चलयतात एंड वुमन आर द होम मिनिस्टर्स एंड देयर बजेट इज बीन शेकन. प्लीज डोंट स्टॉप टेकिंग कर्सेस फ्रॉम Goans and especially the middle income group and the poor people. Don't stop being insensitive and stop being irresponsible. This is my message to the government. And जाता तितले बेगीन वेट काढ, पेट्रोल सवाय कर, गृह आधार जे आसा बायलांचे रिलीज कर, बायलांक ते पयशे मेळून दी, कित्याक तुमकां कळपाना ती कर तुमकां लागपाना. पूण आयज सादो मनीस जो घरा कडेन बशिल्लो आसा जॉब सांडून पॅन्डेमिकात सफर जाता, तेका खबर आसा की चिमटो पोटाक चिमटो लागप म्हणटा कितें तें. सो माय रिक्वेस्ट इज टू release the Griya Aadhar. Secondly, please reduce the rates of petrol, the price of petrol. And third, stop unnecessarily harassing the people, giving challans, giving fines and harassing them at this hour. Thank you.